हांगासर आतां आमचे झेडपी येयल्ले आहा ते उद्घाटन करप रस्त्याचें हो रस्तो आहा पळय तो खूब वर्सांचो आमची एक इच्छा आसली ती आयज तेणी हें केल्ली आहा तेका तेचे फुडले वाटचालीक आमी तेका शुभेच्छा दिता आनी म्हाजे दोन खर्चून काडा ती ये रे चला ये घे घे शिवम घे ते माती येतात घे पाणी घे सगळे घे जाय नसला जाय नसला म्हणजे काय त्याका योग येई नसलो आमका खंयचं आमचा भाग्य आहे कोणाच्या हेतून घेते तू ना शिवम घे तू घेतला बा घातला घालचे फुलां बरी आहा कलर मस्त घडलं ह्या रस्त्याच्या आयज मदलवाडा हे भंडारवाडा पालये ह्या रस्त्याचे आयज खूब तेंपाची तेंची जी मागणी आसली ती आयज आमच्या झेडपीच्या फंडाच्यान आमकां प्रपोजल घातलेले पण ते फंड आमकां मेळपाक मुश्कील जालो पण आमी जें तांकां आश्वासन दिल्लें त्या प्रमाणे हांवें एक म्हाजो पर्सनल फंडांतल्यान ते करपाचें केल्लें आनी आयज तेचे हे आमी फावंडेशन स्टोन घालता आनी हो तार रोड करपाचो आमी खटपट केल्या आनी तो आतां तेजी सुरवात आतां आयच्या दिसान चालू जातली आयज एक सगळ्यांत पयलीं अक्षय तृतीयेचे आमचे हांगा उपस्थित आसलेल्यांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी तेचोच मुहूर्त आयचो घेवन आमी हें काम आयज फुडें व्हरता म्हाका दिसता हो रस्तो आतां इतको जाल्या उपरांत आमचो बाउंड्री जाल्या उपरांत आमी ह्या रस्त्याचें प्रोविजन जें आसा तें खंय तरी कोरगांवच्या मेरेन वचपाची आमची खटपट आसतली कारण हो रस्तो जर जायत जाल्यार आतां जो एक्जिस्टींग रोड आसा जो आमी आतां बालगाजना मार्गे कोरगांव वयतात त्या रस्त्याचो जो लोड आसा तो कमी जावन हे बायपास रोडान जर गेले जायत जाल्यार हे आमकां शॉर्टकटय जातले आनी आमच्या कोरगांववासियांक किंवा पेडण्या वयताल्या लोकांक तेचो बरोचसो फायदो जातलो आनी तो विचार दृश्टिकोनान घेवन आमी प्रायोरिटी दिवन आमी हें काम आतां सुरवात करपाची एक आमची जी धडपड आसली ती आयज पूर्णत्वाक वयता अशें दिसता आनी हें काम जावन ह्या आमच्या ज्या लोकांची मागणी आसली जे आमचे आदरणीय बाबा वेंजी हे नानजी तशेंच आमचे आबा हे सगळे सगळे जाण जे आसात तेंची म्हाका दिसता एक इच्छा आसली की हें जावचें आनी तें आयज आमच्या हातींतल्यान जाता हें म्हाजे पयलीं हांव म्हणटा भाग्य आसा आनी हें वेवस्थीत रित्या कंप्लीट जातलें अशी म्हाका अपेक्षा आसा आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आदरणीय बाबा उदय गवंडी तेच्या थ्रू हें काम चालू केलां आमी आनी तें आतां बेगींतले बेगीन आमी स्टार्ट करूनय बेगीन जाता तितले बेगीन कित्याक आतां मे म्हयने 15 पयलीं दामोर पडोन तें काम कंप्लीट करपाचो आमचो ध्येय आसा आनी तें जातलें